येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. रद्द करात ओल्ड गोवाचो लॅटरायट रिसॉर्ट प्रोजेक्ट. मागला सेव ओल्ड गोवान. आमदाराच्या कर्मचाऱ्यांक रातया कन्वर्ट जावन मेळटा 57,000 स्क्वेअर मीटर जमीन. हे फकत करप्शन न्हू, सरकारान चलयल्ले गोंयचे डिस्ट्रक्शन. टीएमसीचो फारपेट. सांकवाळे आयज मनयली गोंयच्या सान जोजे वाजाची परब. व्हडा संख्येन भाविकांनी लायली हजेरी. सिव्हिल कोड अजून अजेंडाचेर आसात जाल्यार राजपावण्यार मनायात ओपिनियन पोल जैत दीस. विजय सरदेसाचे गोंय सरकाराक आव्हान. मडगांव मनयलो अस्मिताय दीस. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल पालिका वांगड्या सयत नगराध्यक्षान बसका घेतली. पालिकेचे आर्थीक येणावळीचेर आनी पालिका वाठारांत आशिल्ल्या बार्रांच्या लायसन्साचेर चर्चा जाली. वाडट्या डेंग्यू दुयेंतींचेर उपाय करतले अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले. आणि हे रेग्युलेशन मध्ये जावपाक जाय. रेग्युलेशन जावपाक जाय. कित्याक नाव घाण जाता आमचे. फुकट दवा हांव घेतना तुम्ही आपापल्या वॉर्डान गळया प्रत्येक जाण. ऑलरेडी पाच नोटिफाय जाल्ले आसा. ऑलरेडी 5 नोटिफाय जाल्ले आसा मुसंडी. आणि प्रत्येक मुसंडीक आपली आपली कमिटी काढा. आमकां लागना शिवण झाला कमिटी काढा. काढून ती कमिटी आमकां लागना. माझ्या वाड्यातली हांव काडटलो. तू म्हणटा ते ना हांव भायले घेतलो. म्हणजे कशें आसा ते जवळ 5 कोटी सुमार येवपाचे आसा आमकां. म्हणजे आमकां ते रिकवर करूंक जाय. त्या प्रमाणे चीफ ऑफिसरान 2 टिमी केल्या. ते डेली वचून कलेक्शन करता. घरांनी वचून हाडटात ते. जवळ आतां तेंच्यांनी म्हयन्याभरान म्हाका दिसता 3.5 लाख अशें हाडला सद्या तरी. आनी आउटस्टँडींग कितें. दिवचल नगरपालिकेची बसका जाली. बसकेन 13 नगरसेवक हजर आशिल्ले. मुखेलपणान पालिका वाठारांत लिक्विड शॉप आनी हेर उदरगत कामाचो महसूल आनी पालिकेची येणावळ वसूल करपाचे बाबतींत चर्चा जाली. नगरपालिकेंत आतां मेरेन 3 लाखांची येणावळ वसूल केल्या अशें फळारीन सांगले. आयचो विशय म्हणजे रिगार्डींग ते जे येयले गाड्याचे लायसन ताका दिवपाचें ना बार्राक काय ना त्या आमच्या प्रिमायसिसान. ते आमी फाटल्या एका DMAन गेल्ली ती हे मॅटर. तर DMAन ताका एलावड करचे अशें ऑर्डर येयल्या. म्हणून ताका आमी टायम बींग ताका दिवचें. आनी सायड बाय सायड वॉर्ड कावन्सिलर म्हणाले की आमी चॅलेंज करता. चॅलेंज करून दी कितें येता तें डिसिजन समज ताका दिलें जाल्यार रिवोक करूंकूय जाता मागीर तें. तशें डिसिजन जालां. आनी कितें जाल्लें बी. आनी आमचे डेवलपमेंट वर्क आसले. मागीर रेव्हेन्यू कितके तेजेर आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. ओल्ड गोवाचो लॅटरायट रिसॉर्ट प्रोजेक्ट रद्द केल्याची घोशणा करात. नाजाल्यार आंदोलकांक तोंड दिवपाची तयारी करात. सेव ओल्ड गोवान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. जाल्यार पोरणे गोंयची 57,253 स्क्वेअर मीटर ऑर्चर्ड जमीन रातयात कन्वर्ट जाता ती फकत कुमारजुयेचो आमदाराचो कर्मचारी म्हणून. जमिनी कन्वर्शना खातीर केल्ले करेक्शन हे खरें तर करप्शन. गोंयचे डिस्ट्रक्शन. टीएमसीन फार पेटयल्यात. ओल्ड गोवाच्या माउंट कॉपेलाचो वापर थंय येवपी रिसॉर्टा खातीर करपाचो डाव आसा असोय सेव्ह ओल्ड गोवान आरोप केला. देखून बेगोबेग ओल्ड गोवाचो प्रकल्प कॅन्सल केल्ल्याची घोशणा करची सेव्ह ओल्ड गोवान सरकारा कडेन मागला. 3 म्हयने जाले टील डेट ते लॅटरायट रिसॉर्ट जे पळय ओल्ड गोवा बफर झोनान येता तेजेर आमी फायल मागलोली. ते कन्स्ट्रक्शन अंडर IPP डिपार्टमेंटाचे कोता. 22 ऑक्टोबराक सरकारान IPP अंडर चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी एक प्रेस घेवन सांगलेलें की ओल्ड गोवा लॅटरायट रिसॉर्ट येता म्हूण. आनी ताचेर कोणाकूय ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तें बेगीन दिवचें म्हूण.
लोकांन गोंयच्या 17,000 एप्लिकेशनां हेजेर एगेन्स्ट दिली. टील डेट हो सरकार हेचेर हे लॅटरायट रिसॉर्टाचेर ते रिजेक्ट म्हूण आजून सांगना. हेजे वयल्यान क्लियर कळोन येता की हो सरकार हो प्रोजेक्ट हिडन ओल्ड गोवा व्हरपा सोदता. जें पळय माउंट चप्पल आसा ओल्ड गोवा ते एक आयसोलेटेड वयर दोंगराचेर आहा आनी गेल्ल्या 1 वर्स जालें हे कपेल बंद आसा आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सांगता तें बंद आहा कारण म्हणल्यार हे मेंटेनन्स आहा म्हण. आतां 1 वर्स लागता हे कपेल मेंटेन करपाक जाल्यार हेजे वयल्यान कळोन येता हे हॉटेल थिंगा बांदपाक जाय म्हूण हे मोन्युमेंट हे कपेल पर्पजली सरकारान बंद दवरला. कारण म्हळ्यार थिंगासोर कोणेच वेचे न्हू आनी इजिली स्लोली भितरल्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक. ताका लागून हांव चीफ मिनिस्टर लागीं मागता जाता तितले बेगीन हेचेर तुमचो आन्सर हे प्रोजेक्ट लॅटरायट रिसॉर्ट रिजेक्ट म्हूण तुमी डिक्लेअर करचें. आमदाराच्या पेरोलार असलेल्या एम्प्लॉईन रातयां 57,253 स्क्वेअर मीटर जमीन घेतली आणि रातयांच तेका ती कन्वर्ट जावन मेळ्ळी. हे भाजपा सरकारातले करप्शन न्हू जाल्यार आनीक कितें? टीएमसीच्या सामील वळवयकारान प्रश्न विचारला. जमनी कश्यो कन्वर्ट जाल्यो त्यो मागीर एग्रीकल्चर जमनी आसूं, नो डेव्हलपमेंट झोन जमनी आसूं, ऑर्चर्ड जमनी आसूं, मिनी फॉरेस्ट जमनी आसूं, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो जमनी हेज्यान पयलीं खूब मोठ्या प्रमाणात इन द नेम ऑफ करेक्शन हांव करेक्शन म्हणिना. दिस इज टोटल करप्शन टोटल. हे भारतीय जनता पक्षाचे 17/2 जे अमेंडमेंट हाडला पळय इट्स अ टोटल करप्शन आणि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा अशें म्हणूंक शकता. परत एकदा टोटल 91,842 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड कन्वर्ट जाल्यो फ्रॉम डिफरंट झोनिंग टू सेटलमेंट झोनिंग. आता तातूंतली एक म्हटल्यार म्हत्वाची जमीन जी आमच्या ओल्ड गोवा वाठारांत पडटा म्हणजे एला ओल्ड गोवा विलेज त्या जमनीचो जी एरिया आसा ती जवळ 57,253 स्क्वेअर मीटर म्हणजे इट्स अ ह्यूज लँड. येदी व्हडली मोठी एरिया आज ह्या सरकारान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ऑर्चर्डांच्यान सेटलमेंटान घाता. आमी जे फॉर्म 114 काढले आमी नोटेशन केल्ले ते CRM डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणजे 3 डायरेक्टर आसा आणि ती नावां म्हटल्यार सौदागर साहिब, माथ्यास पिकार्डो आणि चंद्रकांत भोजे. आता ह्या 3 डायरेक्टरां मदीं जर तुम्ही एक डायरेक्टर पळयत तो माथ्यास पिकार्डो म्हणटा पळय तो कुमारजिया मतदारसंघातल्या आमदार राजेश फळदेसाचो पेरोलार आसलेलो एम्प्लॉई. आमदाराचो पेरोलार आसलेलो मनीस ह्या कंपनीचो डायरेक्टर जाता आणि ती कंपनी ती प्रॉपर्टी विकत घेता. विकत घेवप हातून गुन्हा ना आणि चुकूय ना पण विकत घेतल्यानंतर रातोरात ही जागा येदी मोठी जागा 57,253 स्क्वेअर मीटर जागा रातोरात कन्वर्ट जाता म्हणजे हे करप्शन न्हू. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, डायलन रॉड्रिक्स आनी सानिका नागवेकर. गोंयांत गोंयचें सरकार आसपाक जाय. गोंयकारवादी कोंकणीवादी सरकार आसपाक जाय. नाजाल्यार हे सरकार गोंयकारवादी जावपाक शकना. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगले. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अजून भाजपाचो अजेंडा आसात जाल्यार ओपिनियन पोल दीस म्हटल्यार जनमत कौल जैत दीस राज्य पावंड्यार मनोवचो सरदेसायान मागले. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय ओपिनियन पोला दिसाच्या सुवाळ्यात उलयतालो. कोंकणी भाषा मंडळाच्या जोड पालवान गोंयकार एक पावल एकचाराचे पंगडान मडगांवच्या रवींद्र भवनात कार्यावळ घडोवन हाडली. ओपिनियन पोलाचो दीस राज्य पावंड्यावयली कार्यावळ म्हण मनोवची अशें ताणें सरकारा कडेन मागले. एक उतरान जेन्ना आमी म्हणटात की गोंयकार बियॉन्ड बॉर्डर्स म्हणून त्या टायमार आमी हे म्हणटात की गोंयांत आशिल्लो गोंयकार हो सरकार या गोंयकारांचो आसूंक जाय. गोंयकारवादी सरकार आसपाक जाय, कोंकणीवादी सरकार आसपाक जाय. नाजाल्यार हो सरकार गोंयकारवादी न्हीच गोंयचो न्हीच. इट इज नॉट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल अशें सिद्ध जाता. आज बीजेपीचो नॅशनल एजेंडा की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आमी इम्प्लिमेंट करतले आनी ते कितें सांगतात. अडवाणी जेन्ना सांगतालो आनी आयचे बीजेपीचे लिडर सांगतात की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड गोंयांत काय बरो इम्प्लिमेंट जालो. सो हो काय बरो इम्प्लिमेंट जालो म्हूण सांगपाक तुमकां खंय एग्जाम्पल आसपाचें.
युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणटा तो एकूच एजेंडा बीजेपीचो उरला. 370 आर्टिकल झाले, राम मंदिर जाता उरताले फकत एक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. आणि हो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जर तांचो उतून मेरेन एजेंडा आसा, नॅशनल एजेंडा आसा, जाल्यार तांणी हे गोंय जे अस्तित्व आमचे आमी राखलां, जे जनमत कौल कोणतो जैत सुवाळो म्हणून जो जाला, हो ऑफिशियल लेवलाचेर रिकॉग्निशन मेळपाक जाय, नॅशनल लेवलाचेर रिकॉग्निशन हांगा मेळपाक जाय, जाल्यारच हे खरें डबल इंजिन सरकार जाता. भाजपा सरकार ओपिनियन पोल राज्य पावंड्यार मनयना. जनमत कौलान गोंय स्वतंत्र दवरले, ना जाल्यार ते महाराष्ट्रात विलीन जावपाचे आनी गोंयांत सध्या आसा ते सरकारच अस्तित्वात आसचे नासले. देखून जर हे सरकार ओपिनियन पोल दीस राज्य पावंड्यार मनयना जाल्यार हे सरकार पडमूर सरकार म्हणचे पडटले. पॉलिटिकल एक्टिव्हिस्ट प्रशांत नायकान सांगले. गॅरंटी नाशिल्ली. सिंधुदुर्गांतल्यान कितले मंत्री जातात प्रत्येक वर्साक? आता एक सरकारा चान्स मेळना, पण अदरवायज महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यात मंत्रिमंडळा भितर स्थान मेळटाच अशें ना, तशें गोंयांतय बी मेळनाशिल्लें एखादेक. पण आमी वेगळे उरले म्हण आमकां वेगळी विधानसभा, आमी वेगळे उरले म्हण आमकां 40 मतदारसंघ, आमी वेगळे उरले म्हण आमकां वेगळो मुख्यमंत्री, ताचे 12 मंत्री आनी उरिल्ले आमदार. सो आपूण आपले अस्तित्व विसरता सरकार. आज आपूण ह्या कदेलाचेर कितें आसा हे सरकार विसरता, हे मंत्री विसरतात, आमदार विसरतात. तुझे व्हेरी एक्झिस्टन्स, ह्या सरकाराचे एक्झिस्टन्स इज बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. 16 जानेवारी लागून हे सरकार आज सत्तेर आसा. आणि जर सरकार जर आज 16 जानेवारीक जो मान दिवपाचो मान दिना जाल्यार ह्या सरकाराक पडमूर म्हणचे पडटले आमकां. वर्थ ऑफ इट. तुम्ही जर 16 जानेवारी ज्या दिसाक आमची अस्मिताय आमी सांबाळून दवरली तो दीस मनोवपाक जाय. हांव भुरग्यां लागीं मागता, तुमकां 19 डिसेंबर याद आहा? कित्या खातीर 19 डिसेंबर कित्या खातीर याद आहा तुमकां? गोंयचो लिबरेशन डे. 15 ऑगस्ट कित्या खातीर याद आसा? 26 जानेवारी कित्या खातीर याद आसा? 18 जून कित्या खातीर याद आसा? क्रांती दिन. तसो 16 जानेवारी कितें? अस्मिताय दीस. ओपिनियन पोल डे, अस्मिताय दीस. सगळे याद उरतली. 16 जानेवारी. या उमेदीच्या खिणांक भुरग्यांचे कौतुकय जाले आणि भुरग्यांनी मनरिजवणेच्यो कार्यावळी केल्यो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सांगे तालुक्यातल्या कालय गावातल्या भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात खण मालाचे अनलोडिंग चल्ला. त्या विरोधात गोवा फाउंडेशनान PIL फायल केल्या. कोर्टान माल उखलपाक स्थगितीचो आदेश दिला. हायकोर्टान आयज कालय रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वेन आयात केल्लो खण माल लोड अनलोड करपाक स्थगितीचो आदेश दिलो. अंतरीम आदेश 23 जानेवारी मेरेन चलतलो. तेन्ना अंतरीम सवलती खातीर न्यायालयान सुनावणी जातली. रेल्वेक आनीक कसलोच माल हाडपाक बंदी घातल्या. कंत्राटदाराक आदी देंवयल्लो माल काडपाकय बंदी घाल्या. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. हलदणा पंचायतीत MRF शेडीक थळाव्यांचो विरोध चालूच आसा. गावात सुदारणा जाय, पूण देवस्थानाच्या जाग्यात कोयराच्यो राशी उडोवपाक आमचो विरोध आसा. हलदणेचो आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोन मिडियाक सांगले. हळदोणा पंचायतीच्या MRF शेडीच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला. शेडीचो विशय दिसान दीस तापोवपाक लागल्यात. पंचायत आनी कोमुनिदादेची बेकायदेशीरपणा ट्रिब्युनलात मांडटकच शेड बांदपाक 25 जानेवारी मेरेन स्टे ऑर्डर मेळ्ळा. दर एका गावात सुदारणा जावपाक जाय, पूण देवस्थानाच्या सरभोवतणी ती उपकारना आनी ती जावपाकच दिवचे नात अशें थळाव्यांनी सांगला. आमी आता हे सांगलेल्या प्रमाणात रामाच्या देवळाक लागून आमी आता इतले तेंच्यांनी मोदी सरकारान बीन हे केल्ले आसा. हो आमचे जागृत देवस्थान हांगासर मातशें हांगा वायट कितें जालें जाल्यार आमी सगळीं बरी ना जाता, बरी ना जावन वयता. हांगासर वायट मनशां थंयसर वचोंक जायना त्या जाग्याचेर आनी त्याच जाग्याचेर थंय बांयकडे ते हे घालता, कोयर हाडून घालता. तांकां आमी कितले फावटी सांगले की तो कोयर घालू नाका म्हणून, पूण हांव नको ते कित्याक लागून थंयसर घालूंक सोदता ते. हांव आमच्या निवडून येयल्ल्या आमदाराकूय सांगता की आमकां तेजे कडेन दुश्मनी कांयच ना. खरेंच सांगता आमकां तेजे कडेन दुश्मनी ना, पूण हांव सांगता तेका हे आमच्या देवळा कडेन हाडून घालू नाका म्हणून. ते फक्त ते खंयसरूय व्हरून घाला.
इतलेच हांव तांकां सांगता. आमच्या देवस्थानात जे जाले एक 25 दीस म्हयनो जायत येयलो आता की कचऱ्याचो प्रकल्प MRF शेड जी आमची हळडणची पंचायत जी आमच्या देवळाच्या परिसरात लागीं ही घालूंक सोदता, सो ताका ह्या देवळाच्या महाजनाचो आनी हांगासर रावपी ग्रामस्थाचो विरोध आसा. फक्त इतक्याच लागून की ही जी MRF शेड आसा ती आमच्या देवस्थानाच्या कुशीक आनी आमची देवाची बांय आहा तेचे कुशीक नाका. आनी हेचेर प्रत्येक फावटी प्रेस मिडियान तुमी आमची प्रतिक्रिया घेतली आनी प्रत्येक फावटी आमी हें केलां. तशेंच तुमकां खबर आसा की एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीन आमकां पयलीं स्टे दिल्ली, मागीर कांय कारणां प्रेशरामुळे ती स्टे विकेट जाली. म्हटल्यार तेच्या उपरांत शुक्रारा आमी जेन्ना डायरेक्ट कोर्टान ट्रिब्युनलान गेले तेन्ना आमचे एडवोकेट विनायक परबान आर्ग्युमेंट करून जे कितें इलिगलिटीज आसल्यो हेच्यो कम्युनिटीच्यो आनी पंचायतीच्यो त्यो जजाक दाखोवन दिल्यो आनी ती आमकां स्टे परती म्हणलेल्या 25 तारीख मेरेन. पळय MRF शेडीची गरज आसा, पूण म्हजें मत आनी 10 वर्सां आमी आयज पॉलिटिक्सान आसले, आमी MLA असले हांगाले 10 वर्सां आतां एक MLA आसा, तेन्ना आमी ग्राम सभान बी सगळें घेतलेलें आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें आमकां नाका एक शेड. आमी ओके आमी फुडें पळया. तेन्ना जस्ट बिफोर माय इलेक्शन ताजे उपरांत आमी कितें तें अरेंजमेंट करून ऑलरेडी थारिल्लें म्हणजे तकलेन कितें करपाचें आनी एक MRF शेड दिवची म्हणून. पूण कोणाक त्रास जावंक फावना, लोकांक त्रास जावंक फावना. तशेंच आमचे टेम्पल जावं एनी रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन म्हणजे जावं आमचे चॅपल जावं आमचे इगोर्जी ना आमचे कोबे नाल्यार मॉस्क ती एक्चुअली ती येवंक फावना. कित्याक कितें देवाचो जागो तो देवाचो जागो आसूं ऑटोमॅटिकली ते MRF तेच कचरो सगळो आमचोच कचरो, पूण ते देवा ते टेम्पला कडेन नाल्यार चर्च जावंक फावना ते एक गाण आसा. सो तीच मागणी आसली. पूण आतां इतले बाबा चल्लो आसा आनी त्या खातीर म्हाका हें बरोबर न्हू. कित्याक कितें हांव कितें म्हणटा MRF शेड घे, सगळे लोकांक घे, ग्रामपंचायतीन घे, गो टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसिजर. आयज थोडे आमच्या कम्युनिटीन सांगा आयज काल आयज हो जागो दिला NOC आमी टॉयलेट बांदता, आमी ते प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून आमचो बाब चगस करवालो फ्लॅट आसा ताका ते परमिशन घेवन आयज आमकां ते NOC दिल्ली आसा. बिकॉज आयज टुडे इज पॉसिबल टू बिल्ड अ टॉयलेट विदाउट एनी प्रॉब्लम. कोणाचो हांगा बोबो ना, एवरीवन इज हॅपी. तशी कसली कामां आसत जाल्यार परमिशन घ्या, फॉलो द प्रॉपर प्रोसिजर. कोर्ट ऑफ कम्युनिटी म्हणून आसता आनी गव्हर्मेंटाचे परमिशन आसता, पंचायतीचे परमिशन सगळे करून करपाचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. मंगळारा एडा खोतीगांव काणकोण वाठारात ट्रक सुके तण घेवन वतालो, पूण लायटीच्या वायरी सकयल आशिल्ल्यान त्यो ट्रकात आशिल्ल्या सुक्या तणाक तेकल्यो आनी धांवते गाडयेक अचकीत उजो लागलो. तणाचो गोबर जालो, पूण वेळ बरो म्हणून जिवीत हानी जाली ना. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. खोतीगांव पंचायत वाठारान आशिल्ल्या येडा हांगासर रस्त्याचेर लायटीच्यो वायरी सामके सकल आशिल्ले आनी अशा सिच्युएशनाचेर एक तणाची गाडी त्या वाटेन येता आसतना वयल्यो वायरी ज्यो आसा त्या तणाच्या गाडयोक लागले आनी थंयसर स्पार्क जालो आनी गाडयांकूच उजो पेटलो. आणि हो उजो पेट्टा आसतना जवळपास एक भैरव वेळीप ह्या मनशाचें घर आशिल्लें आनी तो घराकडेन बशिल्लो. ताणेन तो गाडये वयलो उजो पळयलो आनी उपरांत बोवाळ मारली की अरे गाडयेचेर उजो पेट्टा उजो पेट्टा उजो पेट्टा म्हणून. त्या वेळाचेर ड्रायव्हरान गाडी थांबयली जाल्यार फाटल्यान गाडयेक तणाक जो आसा भरपूर प्रमाणात मोठो उजो पडटालो. त्या वेळाचेर गाडी थांबयले उपरांत जो मनशान उजो पळयल्लो त्या मनशान आपल्या पद्दतीन आपल्या घराक उदक आशिल्लें तें मारपाक सुरवात केली. थंयसर कांय लोकूय आयले आनी निमाणें ताणेन आपलो मोटर स्टार्ट मारलो आनी मोटरान तें उदक पालोवपाक सुरवात केली. तेदो म्हळ्यार उदक मातसो कंट्रोलान आयलो आनी जो मोठो पेटपाचो आसा तो कमी जालो. आनी तेतल्याच उपरांत जो गाडयेचो ड्रायव्हर आसा ताणेन फायर ब्रिगेडीक फोन केल्या उपरांत फायर ब्रिगेडीन थिंगा रोखडीच आपली 20 मिनटां भितर हजेरी लायली आनी तो उजो कशा भाशेन आटोक्यान हाडलो. ह्या वेळाचेर जालें कितें, जे तण आशिल्लें तें ऑलमोस्ट लासून गोबर जालो. पूण दुर्दैव अशें की हे जे तण जे खंय व्हरपाचें आशिल्लें तें पूर्ण सोंपलेंच. पूण सुदैवान म्हणटा तशें खंयच्याय मनशाक हानी जावं ना. आनी त्याच बरोबर खास म्हळ्यार फायर ब्रिगेडीन येदी व्हडली पिकअप जी आसा ती लासून पूर्णपणे पिड्यार जावपाची आसा ती सेफ करपाचें काम जें आसा तें फायर ब्रिगेडीन केलें. हांगासर उजो लागलो काय कितें म्हणटा, कितें जालें? गाडी खंय गेली खबर ना, कुठे लडक्यान गेले खबर ना म्हाका. हांव हांगा उबो आसलो पळयलें जाल्यार साम गाडी उच पाटी दिता आमी वयल्यान आनी बॉम्ब मारली. मागीर गाडी गेली उज लागून चडून मागीर दुखोनी आयल्यान मोटर चालू मारलो आनी उदक दिलें. आतां हें खंय जालें तुगे घरा कडेन? म्हाका साम घराकडेनच. कितल्यांक सुमार जालें हें? टायम सारकें कोण पळयला. आनी लोकांनी बी उदक बी मारलें तिनं?
हय फोन कोण आहले रे म्हणून आमी आयनी तडे हे केले तेंगे आले ते दोन मानाय ओके समज मोटर बिटर ना जाल्यार कितें जाता आसलेलें ना गेली गाडी न्हू पुराय फायर ब्रिगेड पावस सुद्दां पावस म्हळ्यार गेलेली उदक कित्यान लागलो कितें खबर आहा तुका उदक लागता लायटी वायरी न्हू लायटी वायरी तेकले हय वायर सामको सकाळ आहा न्हू ती वायरीन पेटलो उदक लायटीच्या कोणी लागला बिल्ला काय ना तसं नाही प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा सर हांव कुसक्या सावन तोंड घेवन वयतालो लोलयां आनी अकस्मात ह्यो वायर सगळ्यो सकयल आसल्यो वयर चड हायट बी नासली म्हागेली म्हणून अकस्मात उजो लागलो मागीर आमगेलो ते भैरप्पा वेळीप म्हणून ते घरा कडेन रावलो तेणें म्हाका उदका भरपूर हेल्प केली तेणें मोठो शाणमान सगळें पालोवपाक हेल्प केली नंतर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो मागीर फायर ब्रिगेडीन ताबडतोब सगळें खाली करून गेले क्लियर जाली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सांकवाळे आयज गोंयच्या सान जोजे वाज हाची परब मनयली. व्हडा संख्येन भाविकांनी उपस्थिती लायिल्ली. पळयात कांय भक्तिमय खीण. प्रेषित सेंट जोसेफ वाज हांचे फेस्त ओल्ड सांकवाळे चर्चीन व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. गोंय आनी दमनाच्या आर्च डायोसिसाचो आश्रयदातो आशिल्ल्यान सेंट जोसेफ वाजांचे लोक भक्तिभावान दर्शन घेवपाक येतात. सकाळी हाय मास मनयले. आयज हांगासर आमी पळयता कितलो लोक हांगासर फेस्ताक आयिल्लो आसा. इतलो मोग वाज आमचो गोंयचो आमचो एक सांत जाल्लो आसा आनी आमकां एक बरी उमेद आसा कित्याक आमचो गोंयचो एक सांत जावन आमचें नांव आमचें गोंयचें नांव इतलें वयर दवरलेलें आसा. हांव आमच्या सांकवाळच्या जे लोकांच्या आमच्या कोत्तारी कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव एक सांगूंक सोदतां की हांगासर 9 दीस इतलें जे नोयना जाली आनी आयज तेचें फेस्त जाता. इतलो लोक येयलो आतां सादारण सांगला इतलो लोक येयलो विजीट केलें कित्याक इतलो आमचो एक गोंयचो सांत जावन आसा सांत जोसेफ वाज. आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याची लोकांची परब सगळ्या आमच्या गोंयच्या आवडत्यांक सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशांक देवाच्या आशिर्वादान कृपेन भरलेली घेवन जोसेफ वाजाची परब सगळे धर्माचे पासून आमचो वेगळो तर विसरून कडेक धरून एकठांय येवपाचे आनी सगळ्यांच्या मनाचेर आमच्या भाग्यवंत सांत जोसेन उजवाड घातल्या प्रमाण हांव आयच्या दिसा खेरीतपणी मागलां. कारण शेवटाक आमी सगळे गोंयकार आनी आमचो सांत जोसेफ वाज हो एकामेकाचो एकवट परगटूंक धर्म परगटूंक गोंयचो गांव सोडून कानारान गेलो उपरांत श्रीलंकान गेलो आनी आयज ताका इगोज मातीन 9 वर्सां जालीं सांत म्हणून परगटलो 2015 वर्सां. आमचो गोंयचो सांत आनी देखून आमकां आमचे सगळे लोक मानतात आनी कुशलकायेन दिसाक पासून आयले फेस्तां दिसाक नव्याना कितले लोक आयिल्ले आनी म्हजें एक मागणें की आमची गोंय आशिल्ली तशेंच दवरपाचें आनी शांतीकाय सगळ्यांक पावपाचें कित्याक आयज कितें चलत तें आमचें बरें न्ही. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. सप्तकात स्थिर तापमान अनुभवपाक मेळटले. नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. बुधवारा वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. देखून गरम तापमानांतल्यान सुटका मेळो येता. फुडले सप्तक सुखदिणें आसतले. हवामान विभागाचो अदमास. बुधवारा तापमान सामान्य परस 1-2 अंश चड आसतले. नाजूक भलायकेच्या लोकांनी जतनाय घेवची. उत्तर आनी दक्षिण वाठारांतल्या चडशा वाठारांनी तापमान 34 डिग्री सेल्सियस उरतले. बुधवारा राती तापमान 20च्या सकयल देंवतले. थंडाय पातळटली. बुधवारा तापमान सामान्य परस चड. नाजूक भलायकेच्या लोकांनी जतनाय घेवची. 17 तारखेक धुके आनी दवाची शक्यताय. बुधवारचे चडावत आनी उणे तापमान 34 आनी 20 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या बोट धनयांक विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.